हां आमची प्रेसिडेंट कॅन्डिडेट फाल्यां गोंयांत येता आनी फाल्यां येता तसली गोंयचे आमदार आनी आमचे खासदार आसा ताका ती मेळटली. ओके. सकाळी येतली ती आनी मागीर दनपार पर्यंत परतली. खंय येतली ती पणजे? पणजे येतली ती आमची एअरपोर्टार येतली आनी मागीर ती पणजे येतली. अजेंडा आसा कितें? ताचेरच आसता एजंडा म्हणजे निवडणुकीचे प्रचाराक येता न्ही ते आपले त्यामुळे मेळपाक येता ती. सर बीजेपी एनी वरीज फॉर बीजेपी एज फार एज नंबर गेम इज म्हाका कंसर्न दिसना. चोड हाडटाले तुमी? बरे मोठ्या प्रमाणातून येते आज बरेचसे वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टीज सुद्धा ऑलरेडी समर्थन दित आसात आणि त्यामुळे भरपूर वर्सांनी ती निवडून येतली. मोर दॅन 60 to 70% मतां जी आसात त्यामुळे आनीकूय येतोली दिसता तुमकां ह्या पॉलिटिकल घडामोडीन दिसती पडटा गमतात जाता पळय तो काय सांगपाक जायना या एनीथिंग इज पॉसिबल. वयर कारण वयर तुका इतले समर्थन दितात. इवन आज हांवें आतां पेपरार पळयतालो इवन महाराष्ट्रांत सुद्धा वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकली आमचे विरोधी आसतले शिवसेना. ऑल्सो सपोर्टींग सगळे कडेन सपोर्ट करतात. हे कारण एक बरी पयल्या वेळाचेर ह्या देशा भितर ST समाजातली पहिली उमेदवार आनी ती महिला द्रौपदी मुर्मूजी ही प्रेसिडेंट राष्ट्रपती पोस्टाक भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेट केल्ली आसा. ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी सत्तेन आसा त्या वेळाचेर अशेंच उमेदवार म्हाका याद आसा की अटल बिहारी वाजपेयी जेन्ना पंतप्रधान आसले तेन्ना अब्दुल कलाम हांकां नॉमिनेट केल्ले पार्टीच्या माध्यमांतल्यान. त्याच्यानंतर आमचे आतांचे जे गोविंदजी आसात